कदंब महामंडळान गोंय ते धोपी तलाव मुंबई एसी वॉल्वो स्लीपर कोच बस सुरू केल्या। ही बस व्हाया कोल्हापूर पुणे बायपास ते मुंबई ह्या रुटान वतली। स्लीपर कोच बसी सुरू करच्यो ही लोकांची खूप तेंपाची मागणी आशिल्ली म्हण जीएम संजय घाटेन सांगले। कदंब महामंडळ डिसेंबर म्हळ्यार खंय बेंगलोर आनी हैदराबाद रुटांचेर स्लीपर बसी सुरू करतले। कदंब महामंडळान 7 महिने पयलीं गोवा टू पुणे रुटाक स्लीपर कोच सुरू केल्ली आणि ताजो डिमांड पळयतकूच आनी लोकांच्या रिपोर्टा खातीर आमी आतां ही गोवा टू धोबी तलाव मुंबई अशी बस सेवा सुरू करता। ही वॉल्वो बस सेवा आसा। पयलीं जी आमची सिटर्स बस आशिल्ली ती आमी कन्वर्ट करून 31 सीटर बेडेड अशी बस केल्ली आसा आणि सगळ्यो सुविधा तातूंत भितर आसा। एअर कंडिशन आसा आणि ही जी बस आसा ती वाया कोल्हापूर मागीर पुणे बायपासान बॉम्बे वतली। ताका लागून लोकांक रस्त्याचेर सुद्दां ताचो त्रास जावचो ना आणि अश्यो सेवा आमी बेंगलोर नंतर हैदराबाद ह्या रुटाकूय एक 2-3 महिन्या नंतर चालू करतले। बाय डिसेंबर आय थिंक प्रत्येक हाका आमची जी बस वता ती स्लीपर बस आसतली। कदंब महामंडळाचे चेअरमॅन कार्लोस आल्मेदा हांच्या प्रयत्नान आणि आमच्या ऑनरेबल सीएमाच्या आणि प्रयत्नान ह्यो आमकां नवीन नवीन बशी चालू करपाचो आमकां हे मेळटा आणि खूप आज आनंद जाता की खूप तेंपाची पॅसेंजरांची मागणी आशिल्ली स्लीपर कोच जाय म्हणून आणि नवीन नवीन सुविधा कस्टमरांक दिवपाक जावं पॅसेंजरांक दिवपाक कदंबा महामंडळ सदांच फुडें आसा आणि त्या प्रमाणे आमी ही आतां स्लीपर कोच सुरू केल्ली आसा आणि जायते बाकीच्या रुटांनी हावस स्टेशन पळय ज्यो आसा त्या रुटांनी बी स्लीपर कोचांची जी मागणी आसा थंय थंय आमी ती मागणी पूर्ण करपाचो प्रयत्न कदंबा महामंडळ करता। टॅक्सी ॲप करून सरकार गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक काबार करपाक सोदता। सरकारान बेगोबेग हें ॲप बंद करचें म्हण शिवोलेचे टॅक्सीवाले मागणी घेवन मंत्री विनोद पालयेकाराक मेळ्ळे। कोस्टल लायनीचे टॅक्सीवाले कसल्या परिस्थितीत धंदो करतात हाची निलेश काब्रालाक कांयच कल्पना ना म्हण टॅक्सीवाल्यांचो आरोप। मंत्री विनोद पालयेकारे म्हणटा ॲपाक लागून खंय टॅक्सीवाल्यांक अडचणी जातात। गव्हर्मेंटान ॲप सिस्टम काडल्या एक्चुअली बरी गजाल आसा पूण ही सगळ्या गोंयकारांक टॅक्सीकारांक तेंचो तितलो फायदो जावचो ना कित्याक गोंयांत टॅक्सी बिजनस सारको ल्हान डिस्टन्सान चलता। ट्युरिस्ट लायन आसा पळय थंयसरूच चलता आनी गव्हर्मेंट म्हणटा थोडे लोकूय म्हणटा की टॅक्सी रेट्स हाय आहा आमच्यो गोंयच्यो। म्हाकाय दिसता हांवूय म्हणटा टॅक्सी रेट्स हाय आहा पूण कंपेर टू अदर स्टेट्स बाकीच्या स्टेट्सांनी टॅक्सी रेट्स कमी आहा। गोंयांत टॅक्सी रेट मातशी हाय आहा पूण रिजन कितें गोश्टीत हाय आहा म्हणून सांगून उलोवन कांय फायदो ना। रिजन कितेंचें रिजन अशें आहा की बाकीच्या स्टेट्सान खूब बिजनस आहा टॅक्सींक खूब बिजनस आहा व्हडली इंडस्ट्री ती बाकीच्या स्टेट्सान सो आनी गोंयांत धाकटुलो बिजनस 6 म्हयन्याचोच बिजनस हे ॲप येयल्ल्याक आमच्या मदींच फूट पडटली म्हणून गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा की हे ॲप आहा ते कॅन्सल करून उडोवचें। कर्नाटक उलयता न्हू ते आमचे कडेन दादागिरी करता। आतां टॅक्सी घेवन दादागिरी करता। कितल्यो गाडयो येता बायल्यो आमकां एक भाडें मारूंक येना। सकाळीं आमी रावता शोपासून रावता एक भाडें मेळना हे येतात पणजेसून गाडयो येता हांगा कोस्टल एरियेक निलेश काब्रालाक म्हणटा ते कांयच खबर ना कळ्ळें तुका। तो आपले हितून आपले केप्यान थंय सगळ्याक हेका वोटरांक गाडे दिता हे दिता तेंचे रोजगार करता आनी आमकां हांगा भीक मागोवपाक तो तयारी करता कोस्टल एरियेक सगळी। सगळ्यो गाडयो घेवन येतले आनी भाडी मारतले आनी गोंयचो गोंयकारपणाचो धंदो उरलेलो टॅक्सीचो तो काबार जाता। तेन्ना मातशें हेचेर सगळ्यांनी विचार करचो सगळ्या मिनिस्टरांनी आनी हे कांय तेमागेर फुडें धुकलपाचें हेच आमची मागणी आसा। टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्यांनी खंय तथ्य दिसता आनी ते प्रमाण सरकारानूय पावलां उखलपाक जाय म्हूण मंत्री विनोद पालयेकार म्हणटा। आसा तेंच्यो कांय प्रमाणान
तथ्य दिसता आणि ते दृश्टीन पावलां उचलपूय खरें म्हणजे सरकाराक एक जाणीव आसूंक जाय आणि त्या दृश्टीन सरकार प्रयत्न करतात गोंयकारांक मदत करपा खातीर सदांच सगळ्या कडेन सल्ला मसलत करून हेचेर निर्णय घेतलो वयतलो. मुख्यमंत्री सध्या गोंयांत नात, ते आयल्या नंतर आमी मेळोन हेचेर कितें आनीक कितें बरो तोड काडूंक मेळटा जाल्यार आमी विचार करून पळयता. तक्रारी आनी कांय ते म्हणटा की कांय आमचे लोक जे आसा जाणटे बिणटे जे टॅक्सी चलयतात तांकां ते ॲप ऑपरेट करूंक मेळना. दुसरे वटेन आपानूय टॅक्सी ॲपा वयल्यान सरकाराचेर टिका केली. हे खंय सगळ्यात चल्ला ती कोणाच्या तरी बोल्सा भरपाक. आतां लेटस्ट म्हणल्यार रेंट अ कार, रेंट अ कॅब. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जे एअरपोर्ट चलयता ताणें खंय आतां रेंट अ कॅब म्हणटा ती स्कीम हांगा गोंयांत लागू करपाक केल्या. म्हणजे प्रत्येक जाण बिझनसान पडटा. आतां जर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जर स्कीम घालपाक सोदता, दॅट वील बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द टॅक्सी ऑपरेटर्स. हे सगळें कित्याक जाता? देर इज नथींग कॉल्ड अ प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी. कोणाक तरी मनान दवरून ह्यो असल्यो स्किमी केल्ले वता. आतां फॉर क्लियर, आम आदमी पार्टी कंडेम्स because everything that is done is against the interests of the common man of the state, and everything that is done is to favor some suited and booted person who comes with money bags. So my name is Anthony and I'm a cab operator from Kalangut. Today my livelihood is at stake because of Goa Miles app. Bureau report Prudent. वालशे सांग्यार दोंगरा लायिल्ले काजूचे रोपे फॉरेस्ट गार्ड हुमटून काडटात म्हण थळाव्यांचो आरोप. फॉरेस्टान खंय तांकां पीक घेवपाक जागो डिमार्क करून दिल्लो आसतनाय खंय हें चल्लां. फॉरेस्ट गार्ड खंय चोरयां येतात आनी झाडां हुमटितात. थळावो आमदार प्रसाद गांवकारूय सुवातेर पावलो, तोय बी लोकां बरोबर. हांव हे तेवटे येताले न्हू, तेवटेच्यान हांव येतालें ते हांगा उमटोवपा लागले 9 जाण आसले फॉरेस्ट गार्ड. कोण ते म्हाका नांव खबर ना तेंगेली. आनी हांव तो पावले, थंय पावतकीर हांव येवपा लागले. येतकीर हे कितें केलें, हांगा पळयली म्हाका, पळयले आनी बेगीन हाती बी काजू आसले त्यो वडयले आनी हेवटे लागले चलोंक. हांवें म्हणलें वचनाका तुमी, हांगाच राव नाल्यार हांव पळोव मारतलें अशें म्हण सांगलें. तशें म्हणटकीर मागीर लागले चलो, रावलेच ना. 2000 साकून रयता. तुमकां दिल्लें? आतां हय दिलां. बरो तेंच्यांनी आमकां मेजून हेजे वयर वचनाका, इतलें आमकां तेंच्यांनी मेजून प्लॅन बी काडून आमकां फॉरेस्टान सायन मारून दिला. तुमकां रया म्हण? हय, हितून कितें हेजे भितर करा, कितें रया. आनी तुमी तितून भितर करता? हितून भितर करता आमी. आनी जाल्ले झाड ते जावपा दिना. आनी आतां पळय कालची ती पळय गजाल, सगळे फॉरेस्ट येयला आनी तो कॉमेस करता. सगळे उडयत खंय, यो जाल्यार हांगा उडयता ते पळय कितें करता काय म्हळ्यार हे पळयता खंय फॉरेस्ट. हांव म्हणटा फॉरेस्टा जमिनी फॉरेस्ट जर तुमी हे करून बरी करता जाल्यार तूं पळयताय कशें? तुमी चोरां भशेन पळोवन वचनाका न्हू. ना ते डायरेक्ट आमकां कांय सांगना, चोरून उडता ते कितें ते आमकां कांय सांगना. म्हणजे पोरस येता, वयल्यान येता, गाडी थंय पयल्यान कोपरात दवरता, ते सायडीच्यान येता आनी एवडच्यान ते उमटून उडयता. आमकां कांय खबर आसना ते उमटून उडयता. मागीर ते उमटून जाले नंतर आमकां ते कळटा. FRC कायद्या खाला खंय फॉरेस्टानूच हो जागो लोकांक काजू आनी हेर उत्पन्न घेवपाक डिमार्क करून दिला. अशें आसतना लोकांचेर अत्याचार चल्ला. विशय उचेला पावण्यार व्हरतलो म्हूण थळावो आमदार प्रसाद गांवकारान सांगलें. आनी तातूंतल्यान आयज जी जमीन हांगा डिमार्केट करून दिल्ली कडेन आसा ते जमनी भितर हे आपले फ्रूट काडटाले. मागीर कित्याक अन्याय लोकांचे जाता? जर आमी ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जमीन तांकां दिवपाक केली जायत अंडर FRC एक्टा अंडर, जाल्यार हो लोकांचे अन्याय कित्याक? हे म्हाजें एक प्रश्नचिन्ह आसा. आयज हांव सरळ सांगपाक सोदतां की जर अशें कितें जात जायत जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटाचेर आमी फुल्ली एक्शन घेवपाक सोदतले. तेजें कारण इतलेंच की एक वेळाचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्मा सुद्दां आयलें नाशिल्लें, पूण त्या टायमार साकून ह्याच लोकांनी एक गांव एक दोंगर सगळें वसयले कडेन आसा, ही रानां भाटां सगळें राखून दवरले कडेन आसा. आनी हे जर राखपाचे अधिकार जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जेन्ना दिलो कडेन आसा तेणी ते काडून जेन्ना उडयता तेन्ना हेजो अर्थ कितें म्हाका समजना. आनी सबंद आमचे सांगे भागाक पळयता की आमचो हो दोंगराळ भाग एक निसर्गान संपन्न जाल्लो आनी ह्या लोकांनी हो राखून दवरले सांगे भाग. पूण हेच जर डिपार्टमेंटाचे लोक जर हांगा येवन तर अत्याचार करपाक लागले जाल्यार तेजेर खंय तरी आमकां एक्शन घेवपाक पडटलें आनी आमी ते घेवपाक फाटीं सुटपाक ना. हो विशय आतां आमी प्रत्यक्ष आमी आतां हांगा आयले, आतां पळोवन घेतले कडेन आसा आनी हो खरो फॅक्ट आसा की तेंच्यांनी काडून उडयले म्हणून. आतां तेजे फुडें आमी मिनिस्टर आतां कळयतले कितें विशय जालो तो, आनी त्याच बरोबर जे वरिश्ठ कोण अधिकारी आसा तांकां आपूण घेवन आमी कंबायन मिटींग घेवन हेजे विचार करपाचो प्रयत्न करतले. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.